प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आईच्या वाचपांची दोतोन सारकी क्लियर. फॉरगिवनेस अँड कंपॅशन, बोगसणे आनी दयाळाय. एक उदाहरण एग्जाम्पल दिता. अशें घडलें, एक आवय तिचे मदें आनी पूत काजार जाल्लो ताचे मदें केस्तांव जालें आनी ती घरा कडेन पावंड्या कडेन आसलोली. भायल्यान जे भायर पावंडे आसात घराचे बालकावांत त्या पावंड्या कडेन आसलोली. तांचे दोगांयचे मदें उजत जाली आनी तिच्या पुतान तिका धुकळ्ळी आनी धुकळ्ळी तेन्ना ती पावंड्या सकला पडली. बरें जालें, व्हडलो मार लागूंक ना, कित्याक सकला रेंव आसलोली. आनी हांव ते इगोर्जेंत आसलोलो. हे बायलेन म्हाका अशें सांगलें, आपल्या पुतान आपणाक अशें अशें केलां. आनी इतली रागार जाली, फादर तो म्हज्या मरणाक पर्यंत येयल्लो म्हाका नाका. आनी तो तर म्हज्या मरणाक येयलो, हांव काशावांतली उठ्ठोली आनी ताचेर फोंट मारतली. तो म्हज्या मरणाक देखून येयल्लो म्हाका नाका. आनी तो मरणाक येयलो जाल्यार हांव काशावांतली उठ्ठोली आनी ताचेर फोंट मारतली. पळय कितलो राग. आनी कोण भाशेन आपणे ह्या पुताक वाडयला. पाय मेला तेन्ना, आपलो घरकार मेला तेन्ना हो भुरगो धाकटोच आसलोलो आनी आपणे आंगातूय हात पांय जोडून आपणे कापडाक कास मारून ताका वाडयला. तें तिणें म्हाका सांगलें. चेडो तारवार गेल्लो आसलो. हें सगळें घडले उपरांत तो बोटीर सदांचे परी बोटीर चडलोलो. येवपाक थोडो काळ आसा म्हणल्यार हांवें कितें केलें, हांवें ताका तेन्ना चीट बरयताले, तेन्ना फोन चड आसूंक ना. हांवें ताका ताचे एड्रेस घेतले आनी चीट बरयली. आनी ताका सांगलें, पळय तूं पाय मेला तेन्ना केदो आसलोलो उगडास कर. आनी हे मायन तुजे पासत कितें केलां आनी आयज तूं व्हडलो जाला, बोटीर गेलो, काजार जालो, तर हें सगळें तुका केलां तें कोणें केलां, हे मायन कितले त्रास काडल्यात तें चिंत. कित्याक मायचे लागीं झगडलो आनी तो वचून मावोंड्या रावंक लागलो, घरांत रावनासलो. म्हणटच हांवें म्हणलें चिंत, मायन कितें करूंक ना तुजे पासत आनी कितें करूंक जाय आसली मायन. आतां तूं बोटींतल्यान येयलो म्हणटच मायन कितेंय म्हणो तूं वच घरा कडेन आनी माय म्हूण जाप कर. ती म्हणटा तें उलयता तें उलोव दी, ओगो राव, जाप काडनाका. तूं फकत एकूच जाप कर, माय म्हूण. आनी देवानी बरें दिसतूच केलें. तो बोटींतल्यान येवपाचो आसा म्हूण मायकूय खबर ना. पूण तो बोटींतल्यान घरा येता तेन्ना माय दुयेंत पडली आनी घरांत आसा दुयेंत जावन. तिचो पूत गेलो घरा, मांयक जायत्यो वस्तू हाडल्यो आनीक मांयक म्हूण जाप केली. मांयचेशी बसलो, मांय बऱ्यो भशेन उलयली. कित्याक मांयकूय हांवें सांगलोलें, तिकाय तयार केल्ली, पळय तो तर तुज्या घराशी येयत आनी तुका जाप करीत तूं पोत्तून हें तें सांगो नाका. तुका माय म्हूण जाप कोत्ता इतलेंच दाखयता की ताणें आपणाची चूक ओळखून घेतल्या आनी तो
बोगसणे म्हाका दी म्हूण मागपाची गरज ना, हाचेरूच तुका कळ्ळें. आनी तिणें म्हजें उतर आयकलें आनी तो येयला तेन्ना ताणें बरे भाशेन ताका घेतलो. आनी मागीर थोड्या दिसांनी हांव होबरेक म्हूण गेलो तेन्ना म्हाका दाखयता आपल्या पुतान ह्यो ह्यो वस्तू आपण दिल्यात म्हूण. म्हणून हे भाशेन दुस्मानकाय काबार केली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमकां जेजू दोतोन शिकयता ती बोगसण्याची आनी दयाळायेची टिचिंग्स ऑफ फॉरगिवनेस एंड कंपॅशन. पळय, एक हामुराबी म्हणलोलो जाणार मनीस वयर सरलो आनी ताणें एक कायदो काडलो. ते कायद्याक म्हणटात लेक्स तालिओनिस, टीट फॉर टॅट. आनी देखून जेजू दुसरे कडेन म्हणटा, तुमी आदीं म्हणलोलें आयकलां, दांताक दांत दोळ्याक दोळो. म्हणटा ही शिकवण दांताक दांत दोळ्याक दोळो, टीट फॉर टॅट, ही कोणें शिकयल्ली शिकवण? हामुराबी म्हणटा तो जाणार मनीस. म्हणजे कितें? तुजो कोणें एक दोळो फोडला जाल्यार तूं वचोन ताचे दोनूय फोडिनाका, एकूच फोड. तुजो कोणें एक दांत फोडला जाल्यार तूं वचोन ताचे 32 दांत फोडनाका, एकूच दांत फोड. म्हणजे तुका लुकसाण केलां तितलेंच लुकसाण कर, सुबेज ना. कित्याक हे जाणार मनशान हामुराबी म्हणटात ताणें कित्याक असली शिकवण दिली? कित्याक आदल्या काळार ट्रायबांनी लोक रावतालो आनी समज हे ट्रायबाच्या मनशान येवन हे दुसऱ्या ट्रायबाच्या एकल्या मनशाक तर मारलो, हे ट्रायबाचे मनीस येताले आनी मेळटा तितल्यांकूय मारताले. रीत आनी ना. देखून हामुराबीन म्हणलें ना, तें रॉंग. तुजो एक दांत फोडला, तूं 32 फोडनाका, तांचो वचोन एकूच दांत फोड, टीट फॉर टॅट. आनी तेंच जेजू सांगता. तुमी आदीं सांगलोलें आयकलां, दांताक दांत दोळ्याक दोळो. पूण हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात. ही जेजूची दोतोन. आनी तूं खंयच्याय धर्मांत वच, खंयच्याय धर्माची पुस्तकां उस्तून काड, जेजून पळय क्लियरली आमकां बोगसण्याचे दोतोन शिकयल्या तसली खंयच्याच धर्मांत मेळना. क्लियर दोतोन सारकी उंचल्या पावंड्यार पडटा. द टिचिंग्स ऑफ क्रायस्ट ऑन फॉरगिवनेस. पळय, आयच्या वाचपान जेजून कितें म्हणलां? तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुजेर वायट उलयता तेचेर तूं वायट उलयनाका, तूं बरें उलय. तुजेर शिराप घालता ताचेर तूं शिराप घालनाका, तूं बेसांव घाल. तुका वायट करता ताचे पासत माग. पळय कसली दोतोन. तुका वायट करता ताचे पासत तूं माग. शिराप घालता ताचेर बेसांव घाल. तुका दुखयता ताका तूं दुखयनाका. आनी ही दोतोन जेजून शिकयल्याच न्हय, ही दोतोन जेजून करून दाखयल्या. जायते फावट आमी दुसऱ्यांक सांगता पूण आमी आपूण तें करून दाखयना. जेजूचें तशें न्हय. जेजूचें उतर आनी जिवीत एक. द वर्ड ऑफ जीसस एंड द एक्शन ऑफ जीसस, it is one and the same. There is link. पळय, कुर्साच्या पॉलोंगार जेजू उमकळटना कितें म्हणलें जेजून? उगडास दवर. जेन्ना तुजे लागीं दुस्मानाक बोगसूंक जायना,
तेन्ना उगडास दवर कालवारच्या दोंगरार वच. कालवारच्या दोंगरार जेजू वळवड्यांनी मोत्ता. असल्या वेळार जेजून कितें म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, बापा तांकां बोगोस. ते कितें करतात ते नकळत. म्हणटच जेजून आमकां शिकयलां, दुस्मानाक बरें कर, दुस्माना पासत माग, शिराप घालता तेजेर बेसांव घाल. शिकयलांच न्हय, आपणे मोत्ताणा पुऱ्यान करून दाखयलां. बापा तांकां बोगोस, ते कितें करतात ते नकळत. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तूं आनी हांव कितले फावटी आमचे बापा म्हणटा, पूण ती आमच्या बापान उतरां हातीन चिंतलां तुवें, नियाळलां तुवें कितें म्हणटा तें. दुसरो वांटो आमच्या बापाचो आनी आमचो आमी म्हणटा तो. आनी आमचो म्हणटना कितें म्हणटा, आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशितांव, तशीं आमची पातकां बोगोस. आमचेर चुकलोल्यांक आमी बोगशितांव, तशीं आमची पातकां बोगोस. ताचो मिनींग कितें जाणा तूं? म्हणजे हांव कोणाचोय राग घेवन आसा, हांव एकूच मनशाक पुऱ्यान बोगशी नासतना आसा जाल्यार तूं म्हाका बोगशी नाका. चिंत द डेप्थ ऑफ दीज वर्ड्स. खोलाय, लांबाय, रुंदाय ह्या उतरांची. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशितांव, तशीं आमची पातकां बोगोस. ताचो मिनींग म्हणजे जोर तर हांव एका मनशाक पुऱ्यान बोगशी नासतना आसा, एका मनशाचो पुऱ्यान पोटांत राग घेवन आसा, जाल्यार देव म्हाका बोगशिना. तूं 100 कुमसारां कर, तूं 100 देवसावां कर, पूण एकूच मनशाचो राग काळजांत घेवन आसा जाल्यार तुकाय देवाचें बोगसणें मेळपाक ना. कित्याक आमची दोतोन जेजून आयज शिकयल्या ती, जे मापान तूं दुसऱ्यांक दिता तेंच माप तुका मेळटा. तुका आनी देव दुसरें माप न्हय. इन द मेजर यू गीव, इन द सेम मेजर यू विल बी पेड. तूं दुसऱ्यांक बोगशिता जाल्यारूच तुका देवाचें बोगसणें मेळटा. तूं बोगशिना, बोगसणें ना, मेळचेंच ना, मेळचेंच ना. इवन इफ यू हॅव अ ग्राज एगेन्स्ट ओन्ली वन सिंगल पर्सन, एकूच मनशाक तूं बोगशिनासतना आसा जाल्यार तूं लाखांची लाख मिसां भेटोय, तूं लाखांची लाख मागणी कर, तूं कमिन्यां घे, कुमसारां कर, पूण तुज्या काळजांत एकूच मनशाचो तूं राग पोटांत घेवन आसाय, त्या मनशाक बोगसूंक ना, देन ऑल युअर कन्फेशन्स आर वर्थलेस. सगलीं तुजीं मिसां ताका वालोर ना, कित्याकूच वालोर ना. कित्याक आमचो देव बोगशिता, तूं दुसऱ्यांक बोगशिता जाल्यारूच. Our God is a loving God. Our God is a compassionate God. Our God is a forgiving God. But that forgiveness, ती देवाचें बोगसणें तुका मेळटलें, तुजें जातलें फकत तुवें दुसऱ्यांक बोगशिलें जाल्यारूच. एक उत्तर देखून आमच्यान दुसऱ्यांक वायट म्हणूंक जायना. कितें सांगता आमची दोतोन? तुज्या भावाक, दुसऱ्याक आरे देव धर्म नासलोल्या अशें देखून तुवें म्हणलें, तूं देवा मुखार गुन्यांवकारी जालो. दुसऱ्याक तुवें एक वायट उतर म्हणलें, इतलेंच म्हणलें, आरे देव धर्म नासलोल्या अशें देखून तुवें म्हणलें जाल्यार ताचो जबाब देवा मुखार दिवचो पडटलो. एवरी वर्ड
that comes out from our mouth, we are responsible for that, and we will have to pay for that before God. कितें तूं उलोयता, कितें तूं चिंतता, तें आमचे दोतोनी प्रमाणे जावंक जाय. देखून देवा लागीं आयज मागुया, our thoughts, our desires, our words and actions, may they be suitable for our calling, Christian calling. आमचे चिंतप, आमचे आवडे, आमचे उलोवप, आमच्यो करण्यो जेजूचे दोतोनी प्रमाणे जावंक आनी आमी दुसऱ्याक बोगसोणें दिवंक आनी दुसऱ्याचेर आमी ओकमान करता तेन्ना दुसऱ्या कडेन बोगसोणें मागूंक ही कुरपा दी म्हूण हे मिसान मागुया.